नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. भारतान संरक्षण क्षेपणास्त्राची तांक दाखयत 5000 किलोमीटर लांबाये मेरेन वचपी आंतरखंडीय अग्नी 5 क्षेपणास्त्राची केली यशस्वी चाचणी. अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि चीनाच्या पंक्तीत भारत. कार्यकर्त्यांचे गर्देंत पुसून एलिना साल्ढाणा एकटीच. म्हयनो जालो तरी माथानीच्या यादीन भरून येतात दोळे. आपल्या घोवाची सपनां पुराय करपाचें ध्येय. पळयात प्रुडंटाचो खासा रिपोर्ट. गेलाच्या अधिकाऱ्यांनी आमोणेचे लोक आणि साखळेच्या आमदाराक घेऊन गॅस लायनीक लागून मोडिल्ल्या बांदाची केली पळवणी. प्रुडंटान शेतकारांचो प्रस्न हाडिल्लो उक्ताडार. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. शिवोले घराक उजो लागून 38 लाख रुपयांचे लुकसाण. 2 कुडींचो जालो लासून गोबोर. शॉर्ट सर्किटान लागलो उजो. आणि खेळामळार BPS राज्य टेनिस सर्तीत तेजस शेवडेक वरिष्ठाचे उपवस्थात, पण फायनलीत बोकालान जोडले जैत. तेजस अंडर 16 गटात वस्ता. आता खबरो विस्तारान. भारतान आपल्या संरक्षण क्षेपणास्त्राची तांक दाखयत बिरेस्तारा 5000 किलोमीटर लांबाये मेरेन वचपाची तांक आशिल्ल्या आंतरखंडीय अग्नी 5 क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी केली. असले क्षेपणास्त्र आशिल्ल्या अमेरिका, फ्रान्स, रशिया आणि चीन ह्या 4 देशांच्या पंगतीत आता भारत पावला. 17 मीटर उंचायेच्या ह्या क्षेपणास्त्राची ओरिसाच्या दर्यावेळेवेल्यान चाचणी घेतली. पळयात अग्निपरीक्षा. माथानी गेल्यार 1 म्हयनो जालो. सगळें जग आज ताची घरकान्न एलिना साल्ढाणाक राजकारणी करपाक फुडें सरलां. मात तिचे जिणेंत जें रितेंपण आयलां तें खंयच्याय पदान भरून येतलें म्हणल्यार अतिताय जातली. कार्यकर्त्यांचे गर्देंत पसून एलिना एकटीच आसा. तिच्या वांगडा आसात माथानीची तत्वां, ताचें समाजीक भान आनी गोंया खातीर कितें तरी करपाची तळमळ. एक शिक्षिका ते गोंय मंत्रिमंडळांतल्या पदाची दावेदार. फाटल्या म्हयन्यांतलो हो तिचो प्रवास. पळयात लौकीक शिलकाराचो माथानीच्या कासावलेचे घरा वचून केल्लो खासा रिपोर्ट. And he kept telling me that I will come to see all that when it is completed. But before that he went away. म्हयनो जालो पूण अजूनही दोळे भरून येतात. माथानीची सपनां पुराय करपाचें ध्येय आसा. कुठ्ठाळीची वेंचणूक आसा, पूण जिणेंत आसा एक भयान एकटेपण. काळ सगळीं दुख्खां भरून काडटा म्हणटात, पूण इतलो लागींचो मनीस असो अकस्मात वता तेन्ना दुख्खाचेर मलम लायता लायत काळोय थकता. जिणेंत एक निर्शेवणी येता. And I hope that someday soon we'll be together again. We have to be, because he went away without telling any one of us. He didn't say a word before he went. He just went away. पूण जिणेंत सगळें सोंपलां कशें दिसता तेन्नाच नवीन ध्येय सपनां येवन दोळ्यामुखार उबीं रावतात. केन्ना केन्ना ही सपनां आपलीं आसतात, केन्ना केन्ना गेल्ल्या मनशांची. आयज माथानीची सपनां पुराय करपाचें सपन तिणें बाळगिलां. ताची तत्वां,
सिद्धांत घेवन ताचो वारसो फुडें व्हरपाचो पण केला. Every decision, whatever, whether even in my personal life, public life, anything, it will always be with Matani in mind. आपले राजकीय प्रवासा विशीं ती शुक्रारा घोशणा करपाक शकता, मात दर एक पावल उखलतना मातानीची याद येता. त्या खोशयेच्या खिणाची याद येता जे तांणी एकामेका वांगडा सारिल्ले. कांसावलेच्यान आमचो रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. लोकांचे पिड्ड्यार जाल्ले शेत जमनीची लुकसाण भरपाय आनी मानस परत बांदून दिये मेरेन गॅस पायपलायनीचें काम सुरू करूं दिवचें ना अशें उतर प्रमोद सावंतान आमोणेच्या लोकांक दिलां. गॅस ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांनी आमोणेच्या लोक आनी सांखळेच्या आमदारां वांगडा आमोणेच्या मोडिल्ल्या बांदाची पळोवणी केली. प्रुडंटान बुधवारा ह्या शेतकारांचो प्रस्न उक्ताडार हाडिल्ले. पळयात प्रुडंट इम्पॅक्ट. प्रुडंट मिडियान येवन आमकां बऱ्यापैकी हेल्प केलो. ते येवन तेंच्यांनी रेकॉर्डिंग करून जेन्ना न्यूज दिलो त्या न्यूजाचो तेणें ताबडतोब तेजेर एक्शन जाली. तेन्ना सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर्स आनी ते गॅस पायपचे धांवन धांवन शेतकाऱ्या कडेन येयले की आमी ती जॉयंट सर्वे करुया आनी कितें जाता ते आमी दिवपाचो प्रयत्न करतले म्हणून. सरकारा पर्यंत ऑलरेडी पावल्ले आसा आनी आमचो MLA तितून भरपूर पुढाकार घेतलेलो आहा. कितें सर्वे करून कितें आश्वासन दिलें तुमकां आतां? आतां तेजी आमी समस्या मांडलेली आहा. तर आमची डॅमेज कितकी आहा ती दिवची. पयल्यान पयलीं आनी आमकां मानशेचो खर्च दिवचो. बांद तेंच्यांनी मोडलो तो करून दिवचो आनी लोकांक उदकाची पुरवण करची. टाकयो दिवन तांकां डेली एक टँकर दिवचो उदकाची हाडून. हे अशा प्रकारे जो शेताचें आपलें न्हंयचें उदक खारें उदक हें ह्या शेतांनी केन्नाच भरोंक नासलें. आतां मुळात जर पळोवंक गेलें जाल्यार गेल कंपनी जी काम करता, जी पायपलायन घातला, काही प्रमाणात काय आसना तेंच्यांनी हांगासल्यान न्हंय सकयलच्यान ते जे आपली पायपलायन व्हरताले ते पायपलायन व्हरपा खातीर तेंच्यांनी हांगासल्यान एक खोदून न्हंय सकयलच्यान आपली पायपलायन व्हेल्ली आसा. आनी त्याच बरोबर तेंच्यांनी एक पारंपारीक तेंचो बांद आसलो तो बांद थोडोसो तेंच्यांनी हालयलो किंवा बांद फोडलो. तो हो सगळो लॉस कन्सिडर करून आमचें म्हणणें आसा की तो सगळ्या शेतकऱ्यांचें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर की तो गेल कंपनीन ज्या पद्दतीन गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज सर्वे करून दितले त्या पद्दतीन तेंच्यांनी तो लॉस दिवचो आमकां. त्याच बरोबर हेजें कॉम्पेन्सेशन जें आसा हें सरकार दरबारच्यानूय मेळचें, कारण शेतकऱ्यांचो लॉस हो तेंच्यांनी दिवनूच तितक्यान जावचो ना. ते सरकार दरबारच्यानूय मेळचें हेच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो आनी डेफिनेटली हांव तो विशय जो आसा हो फॉलोअप करून सरकार दरबारच्यान सुद्दां मेळोवन दिवपाचो प्रयत्न करतलो. सगळ्यात पयल्यान पयली गेल कंपनीचें जें काम आसा पळय न्हू हें जोपर्यंत पळय तें एक 3 ते 4 दिसां भितर आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्ली आसा की तेंच्यांनी मानस सारकी करून दिवची आनी जो पर्यंत शेतकऱ्यांक कॉम्पेन्सेशन मेळना तो पर्यंत तेंचें काम चलचें ना. तो पर्यंत तेंच्यांनी काम आमी चलोवंक दिवचें ना. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.